गोवा पासिंगची एक इनोवा कार असा ती कार आयज दुपारी आनमोडसून गोव्याच्या दिशेने वचत असताना आनमोड हांगासर रामनगर पुलिसांनी तांकां अडवण्याचो प्रयत्न केलो। मात्र ती कार चालकान ती जी इनोवा कार असा ती थांबवची पयली तो थंयसरल्यान गोव्याच्या दिशेक फरार जाल्लो। त्यानंतर रामनगर पुलिसांनी गोवा पुलिसांका हेजी माहिती दिली। त्यानुसार गोवा पुलिसांनी दारबांदोडा हांगासर तेजो पाठलाग केलो असता थंयसरल्यान पुन्हा त्या चालकान ही जी कार आसा इनोवा ती परतून पुन्हा तो कर्नाटकाच्या दिशेन येयलो आणि त्याच वेळाचेर कर्नाटकांतल्या रामनगर पुलिसांनी ही जी कार आसा ती आनमोड हांगासर सापळूर वचून जप्त केली आसा। जेन्ना ही कार सापळूर वचून जप्त केली त्या वेळाचेर ते कारीत आशिल्लो तो चालक आसा तो जंगलात फरार जाल्लो आसा आणि ह्या कारीत सुमार लाखो रुपयांचे गोमांस आसा ते गोमांस सापडलेले आसात। गोमांस तस्करी करीत असल्या कारणानच तो चालक आसा तो त्या कारेंतल्यान फरार जाल्लो आसा अशी माहिती पोलिसांनी दिल्ली आसा। सध्या रामनगर पोलीस तेजी जी ह्या प्रकरणाची चौकशी आसा ती चौकशी करीत आसात। एक गोमांस आसा तो खंयसून येयले खंय वयतले हेजी सगळो तपास आसा तो रामनगर पोलीस करीत आसात। आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार जेन्ना ती गोंयसून कर्नाटकाक येवपाक लागली पळोवन जी इनोवा कार त्या वेळाचेर आनमोड हांगासर जे गेट आसा चेक नाको आसा ते जी काही तरी मोडतोड करून तो कर्नाटकाच्या दिशेन फरार जाल्ल्याची माहिती आमकां उपलब्ध जाल्ली आसा। पुरोडणा खातीर प्रमोद पोंडे।